कोरोना लॉकडावनाचे फाटभुंयेर केंद्र सरकारान IT रिटर्न फायलिंग तशेंच GST रिटर्न फायलिंगाची मुजत 30 जून मेरेन फुडें धुकल्ल्या. लेट फी माफ केल्या. मात IT रिटर्न मुजती भायर फायल केल्यार लेट रिटर्न म्हूण पेनल्टी पडटली. 5 लाखां सकयल येणावळ आशिल्ल्यांक 1000, ताच्या वेल्यांक 10,000 पेनल्टी पडटली. ऑल गोवा टॅक्स प्रॅक्टिशनर संघटनेचो अध्यक्ष राजेंद्र नार्वेकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. रिटर्न जरी फायल करपाची डेट वाडिल्ली आसा तरी आमी पेनल्टी जी आसा पळय 1000 जाचे इनकम बिलो 5 lakhs आसा ताका 1000 पेनल्टी आसता रिटर्न लेट फायलिंग, आनी जाचे इनकम अबव 5 lakhs आसा ताका 10,000 इफ इट इज फायल्ड आफ्टर डिसेंबर 19. सो आतां आमी जुनान 20 फायल करतले लेट रिटर्न फायल करतले ती आमकां पेनल्टी भरचीच पडटली 10,000 इफ इनकम इज अबव 5 lakhs एंड इफ इट इज बिलो 5 lakhs 1,000 रुपीज. पूण आनी जो टॅक्स जो आमकां पे करपा आसा ताजेरूय इंट्रस्ट जो आमकां पयलीं 12% आशिल्लो तो गव्हर्मेंटान टील जून कोण फायल करता तांकां 9% इंट्रस्टाचो केल्लो आसा. सो हें प्रोविजन आसा हें रिटर्न फायल करपाचें. रिटर्न जेन्ना आमी फायल करता 19-20चे तेन्ना आमकां वेरियस डिडक्शन्स मेळटा. 80C डिडक्शन्स कसले आसता? PF आसता, LIC आसता, हावजींग लोन इन्स्टॉलमेंट आसता, भुरग्याले एज्युकेशन फीज आसता. सो ह्यो जे डिडक्शन्स आसता ते मार्च 20 पर्यंत 19-20 फायनान्शियल इयराचे आमकां इन्वेस्टमेंट जे आमी मार्च 20 पर्यंत केल्यार आमकां ताजो बेनिफीट मेळटा. हे आतां पुश बॅक करून जून 20 पर्यंत आमी इन्वेस्टमेंट करपाक शकता. जांची LIC पे करपा उरिल्ली ऑर जांकां नवें PPF अकावंट ओपन करून इन्वेस्टमेंट करपा आसा तांकां हें प्रोविजनान फायल करपाक मेळटा.